नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करिअर ह्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. 10वीची परीक्षा दिसांदिस लागीं येता आणि ह्या लागीं येणाऱ्या परीक्षेचो भंय भुरग्यां भितर खंय तरी तयार जावपाक लागला. अशा वेळार तो भंय कमी जावचो, अभ्यास करता आसतना आणि नेमकेपणा येवचें आणि एक सोंपेपणा येवचें हो उद्देश दवरून ह्या हॅलो करिअरच्या दुसऱ्या सेगमेंटाची रचना केल्ली आसा आणि सायन्स, गणित, इंग्लीश अशा वेगवेगळ्या विशयाचेर हांगा एपिसोड जाले. आयचो एपिसोड आसा आपण हिंदी हो विषय कशा रितीन अभ्यास करू शकता आणि ताजो प्रश्नाचो कशा रितीन उत्तरां आमी बरोवंक शकता ह्या विशयी मार्गदर्शन करपाक आमच्या मदीं आसात हरीश कामत सर आणि सर अवर लेडी ऑफ लुड्स हातून वाळपय ह्या स्कुलान शिकयतात. सर स्वागत तुमच्या ह्या कार्यावळीत. सर हिंदी ही आमची राष्ट्रभाषा आणि आतां आमी पळयतात की सगळेच भुरगे हिंदी शिकता. मराठी, कोंकणी तर काही भुरगे शिकता, पण सगळ्यांक कंपल्सरी जर खंयचो सब्जेक्ट आसत जाल्यार हिंदी आसा. सुरवातीक आमी तेंच्या पॅटर्ना विशीं उलोवया की तेचो एकंदर प्रश्नपत्रिकेचो किंवा सब्जेक्टाचो पॅटर्न कसो आसा. गोंयान हिंदी सेकंड लँग्वेज म्हणून शिकतात. 80 मार्काचो पेपर येता आणि 80 मार्कान टोटल 8 प्रश्न असतात आणि वेळ जो असता हो 2.5 hours आणि 2.5 वरान 80 मार्काचो पेपर, तातूंत 8 प्रश्न आन्सर करूंक जाय. पाठ्यपुस्तकाचेर, व्याकरणाचेर आणि रचना विभाग अशे 3 हातून तो विभागलो जाता. पाठ्यपुस्तक जे आसा भितर गद्य पद्य, गद्या खातीर 20 आणि पद्या खातीर 12, एकूण 32 म्हणजे 40% मार्क पाठ्यपुस्तका खातीर येतात. व्याकरण जे आसा ते 16 मार्का खातीर येता, म्हणजे 20% व्याकरणा खातीर दिल्ले असतात आणि रचना जे आसा ते रचना खातीर 32 मार्क म्हणजे 40% रचना विभागा खातीर दिल्ले आसात. एकूण 80 मार्काचो पेपर येता. ओके. सर आमी तुम्ही म्हटलें की रचनेक मार्क्स वेगळे आसात, व्याकरणाक आणि हाका. पाठ्यपुस्तकाक जे आसा ताची एकंदर रचना कशी आसा पाठ्यपुस्तकाची. पाठ्यपुस्तक जे आसा हे NCERTचें पाठ्यपुस्तक आसा स्पर्श नांवाचें आणि तातूंत गद्य आणि पद्य विभाग आसा. गद्य विभागान म्हणजे लेसन, गद्य विभागान 7 लेसन आसात. ओके. आणि पद्य विभागान 8 कविता आसात, पद्य आसात. आता 7 जे आसात ह्या 7चेर क्वेश्चन धड्यांचेर, पाठांचेर व्हडले प्रश्न आणि धाकटे प्रश्न येनात. ओके. त्या 7तले 2 जे धडे आसात म्हणजे पाठ नंबर 1 बडे भाई साहब प्रेमचंदान बरयल्लो आणि पाठ क्रमांक 5 अब कहाँ दुसरे के दुख से दुखी होने वाले, हो जो निफा फाजली हांणी बरयल्लो पाठ आसा. हे दोनूय पाठ गद्य खंडच येतात, म्हणजे ताचेर एक पॅरेग्राफ येता आणि त्या पॅरेग्राफाच्या सकयल प्रश्न येतात. ताचेर व्हडलीं उत्तरां म्हणजे 50-60 शब्दाची उत्तरां किंवा 10-15 शब्दाची उत्तरां असो येना प्रश्न. हे दोनूय पाठ गद्य खंडा खातीर जाता. बाकीचे जे पाठ उरतात ताचेर 10 ते 15 शब्दाची उत्तरां किंवा 50-60 उतरांनी उत्तरां बरयात, जापो बरयात अशें येता. तशेंच कवितेचेर आसात. कविता आसात टोटल 8 पैकी 2 कविता जी आसा, कविता नंबर 3 मनुष्यता मैथिली शरण गुप्ताची आणि कविता नंबर 8 आत्मत्राण रवींद्रनाथ ठाकुराची. हे दोनूय कविता पद्यात हे पॅरेग्राफ येतात, पद्यांश येता आणि त्या पद्यांशाचेरच प्रश्न येतात. ओके. आणि हातून दोनूय लेसनाचेर आणि कवितेचेर जे येता न्ही तातूंत एक सोंपें कितें आसता, एक प्रश्न निश्चित आसता, तो म्हळ्यार कवितेचें नांव बरयात. ओके. कविता का नाम लिखिए किंवा कवी का नाम लिखिए, हो 1 मार्का खातीर येतात. लेसनारूय तसोच येता. उपरी गद्यखंड किस पाठ से लिया गया है, ओके. किंवा उपरी गद्यखंड का लेखक कौन है, हो 1 मार्काचो प्रश्न येतात. आणि 2 लेसन 2 कविता त्या खातीर आसात. बाकीचे सगळे कविता आसा न्ही तातूंत 15 ते 20 शब्दांनी उत्तरां आणि 30 ते 25 ते 30 शब्दांनी उत्तरां बरया अशें येता. ओके. सर आमी तो प्रश्नपत्रिकेचें स्वरूप पळोवया की पयलो प्रश्न खंयचो आसता, दुसरो प्रश्न खंयचो आसता. पहिलो प्रश्न जो आसता न्ही तो गद्यखंडाचेर आसता, म्हणजे अपठित गद्यखंड. पठित गद्यखंड. पठित गद्यखंड म्हणजे प्रश्न असा असता, प्रश्न 1 निम्नलिखित गद्यखंड के आधार पर
उसके नीचे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए. मागीर एक गद्यखंड असता, त्याच्या सकयल 2 प्रश्न असतात. प्रत्येक प्रश्नाक 1 मार्क म्हणजे 2 मार्क असतात. आणि एक तो प्रश्न हांवें नुकतो तुमकां सांगिल्लो आसा, उपरयुक्त गद्यखंड के लेखक का नाम क्या है, किंवा उपरयुक्त गद्यखंड किस पाठ से लिया गया है, ताका 1 मार्क. हे पयलो. मागीर दुसरो क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1A जो असता तो नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. हर प्रश्न का उत्तर 15-20 शब्दों में लिखिए. 4 प्रश्न असतात, 3 प्रश्नाचे उत्तरां बरोवंक जाय. मार्क असता 6 मार्क. मागीर असता प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2 जो असता तो नीचे दिए प्रश्न का उत्तर किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर लिखिए. हर प्रश्न का उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए. म्हणजे मोठे प्रश्न. हय, व्हडले प्रश्न 50-60 उतरांनी बरोवपाचे. थंय 4 प्रश्न असतात, 3 प्रश्नाचो जापो बरोवपाचे. आणि ताच्या खातीर गुण असतात 12, अंक असतात 12. म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाक 3, प्रत्येक प्रश्नाक 4, 4, 4, 4 म्हणजे 12. आणि टोटल लेसना खातीर 20. ओके. ताचे उपरांत क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 3A येता. तो कवितेचेर येता. तसोच पद्यावशेष किंवा ताका वाक्यांश म्हणूयात किंवा काव्य पंक्तियाँ. नीचे दिए काव्य पंक्तियाँ पढ़िए और उसके नीचे दिए प्रश्न के उत्तर लिखिए. हे काव्यपंक्ती धड्यातलीच असतात. काव्य कविते ती 2 कविता हांवें तुमकां आत्तां सांगले न्ही, मनुष्यता आनी आत्मरथान. एक तर मनुष्यताची आसता नाल्यार आत्मरथानाची आसता. दोगा कवितेचेर पद्य आसता, 5-6 लायनी असतात. ओके. आणि 2 प्रश्न असतात. प्रत्येकाक 1-1 मार्क. 1-1 मार्क. आणि एक प्रश्न निश्चित. उपयुक्त काव्य किंवा उपयुक्त पद्यखंड किंवा उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है, किंवा कवि का नाम क्या है, कवयित्री का नाम क्या है. म्हणजे थंय भुरग्यांक सरळ 1-1 मार्क घेवं येता. 2च कविता पाठ लक्षांत दवरूं येतात, 2 कवी असतात ते लक्षांत दवरूं येतात. तो जाल्या उपरांत प्रश्न क्रमांक 3A. नीचे दिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. हर प्रश्न का उत्तर 15-20 शब्दों में लिखिए. 3 कवितेचेर प्रश्न असतात, 2 बरोवंक जाय. प्रत्येकाक 2-2, 4 मार्क. ओके. मागीर येता प्रश्न क्रमांक 3E. ई आयलो. ईचेर कितें आसता, नीचे दिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. हर एक प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए. हे कवितेचेर व्हडले प्रश्न. थंय परत 3 प्रश्न असता, 2नाची उत्तरां बरोवपाक जाय. आणि 3-3 प्रत्येकाक मार्क असता. एकूण मार्क 6. म्हणजे कवितेचेर 12 आणि लेसनांक 20. टोटल पाठ्यपुस्तकाक 32. 80 पैकी 32 म्हणजे 100 पैकी 40%. ओके. हे जाले हाच्या बद्दल, लेसना बद्दल. मागीर प्रश्न नंबर 4 जो येता, प्रश्न नंबर 4 आणि 5 हो व्याकरणाचेर आधारीत असता. जर मग ते तुमकां विचारपाक आसलें की व्याकरण हो असो विशय आसा न्ही की तो कांयसो गणितीचो विशय आसा. एक म्हणजे तो स्कोरिंग आसा, एक तर भितर भरपूर मार्क्स मेळटा किंवा तितून मार्क्स मेळूं शकना. म्हणजे तुमी थंय थापेबाजी चलना थंय. तेन्ना हे जे गणिताचे व्याकरणाचे मार्क्स आसात पळय, जे गणिती पद्दतीन मेळटा, ते चडांत चड कशें घेवप. 10वेचो व्याकरणीक पॅटर्न जो असो केला, इतलो सोपो आसा आणि इतलो सुंदर आसा की भुरग्यांक स्कोर करपा सारकोच आसा. पयलोच प्रश्न जो आसा तो सहाय्यक क्रिया हो 8वेकूय आसा, 9वेकूय आसा, 10वेकूय आसा. म्हणजे 3 वर्सां भुरगीं ही सहाय्यक क्रियाचो उपयोग करतात आणि ताका लागून तांकां कांय कठीण जायना आणि सरळ सरळ 2 मार्क भितर पडटात. प्रश्न क्रमांक 4 येता तो सहाय्यक क्रिया. म्हणजे सकयल 3 सहाय्यक क्रिया दिल्ली असतात, उदाहरण, आणि ताका 3 पैकी 2 बरोवंक जाय. तर सहाय्यक क्रिया म्हणजे कितें, मदत. सहाय्यक म्हणजे मदत करपी. आता एक समजा वाक्य आसा, गोपाल ने पेडा खाया. हांगा क्रिया कितें आयली, खाया, खाना. एकूच आयली क्रिया, 2 येना. लेकिन गोपाल पेढा खा बैठा. खाना मूल क्रिया, बैठा सहाय्यक क्रिया. परत तेच वाक्य जर घेतले, गोपाल पेढा खा पाया, गोपाल पेढा खा सका,
गोपाल पेढा खा चुका. वाक्य येतेच. ओके. म्हणजे सहाय्यक क्रिया म्हणजे मूळ क्रिया आणि सहाय्यक क्रिया दोन येऊंक जाय. फक्त खाना बरयले किंवा खाया बरयले जाल्यार मार्क मेळचे ना. खाया खा चुका खा बैठा अशी दोन क्रिया येऊंक जाय. आणि ताच्या उपरांत प्रश्न 4A जो आसा तो वाक्य प्रकाराचेर आदारीत आसता. वाक्य प्रकार परिवर्तन हांगा मातशे भुरग्यांक तकली लावपाची गरज आसता. तकली उपयोग करूंक जाय. वाक्याचे 8वेक 9वेक 8 प्रकार शिकयले. तशे प्रकार खूब आसात प्रकार खूब. पण शाळेन आमी शिकयतना 8 प्रकार शिकयतात. ते खंयचे तर विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य आणि संकेतवाचक वाक्य. ते वाक्याच्या हाच्या वेळानूच अर्थ लक्षात आयलो आसतले. हे जे असतात तर प्रश्न कसो येता कोष्टक में दिए गए सूचना के अनुसार लिखिए. आणि एक वाक्य असतं समजा महेश फुटबॉल खेलेगा. ब्रॅकेटान बरयल्ले असता हेतून प्रश्नवाचक बनाइए. म्हणजे कितें करचें पडलें तुका प्रश्न करचो पडलो. महेश फुटबॉल खेलेगा प्रश्नवाचक. क्या महेश फुटबॉल खेलेगा. किंवा निषेधवाचक. निषेध म्हणजे ना म्हणून महेश फुटबॉल नाही खेलेगा ओके. अशें करचें पडटा. किंवा आज्ञावाचक महेश फुटबॉल खेलो आज्ञा दिली अशी ती शिकयल्ली आसता. शाळेन शिकयल्ली आसता. त्या अर्था प्रमाण तूं भुरगे मागीर इजिली बदलतात आणि ते. ताच्या उपरांत प्रश्न क्रमांक 4E असता तो पर्यायवाची शब्द असतात. हे पर्यायवाची शब्द म्हणजे समानार्थी शब्द. पुस्तकान ते 2 धडे हांवें पयलीं सांगले ते जर सोडले जाल्यार सगळ्या धड्याचे सकयल जे मिनिंग्स दिल्ली आसात ती वाचपाची. म्हणजे पुस्तकातलेच समानार्थी शब्द येतात भायले येऊ शकतात. ना ना ना. जे कितें हाचेर विचारतात व्याकरणान विचारतात किंवा ते पाठ्यपुस्तकांतलेच असतात. आणि आमच्या 10वेच्या पाठ्यपुस्तकान उर्दू शब्द आसात खुबशे कांय धड्यांनी. ते शब्द येतात. उर्दू शब्द कांय शब्द येतात तेचोय अर्थ बरोवचे. म्हणजे ते धड्या खालचे शब्द भुरग्यांनी वाचपाक जाय आणि अर्थ घेवंक जाय. मागीर क्वेश्चन नंबर 4E येता. शब्दों से विशेषण बनाइए. शब्दाची एक सूची आमी दितात भुरग्यांक. ती सुद्धा पाठांतलेच असतात शब्द. ती सूची दिली म्हणजे बलाचे विशेषण कितें जातले बलवान. किंवा दुसरो शब्द म्हटल्यार अभिमानी अशे शब्द ते विशेषण करप. आणि इतली वर्सां भुरगे शिकिल्ले असतात तांकां ते करप कठीण जायना. अतिशय सोपें जाता. आणि तुम्ही म्हटलं जसे काही शब्द जे असतात ते मराठीने म्हणजे बलवान हा मराठीने येऊ शकता असं किंवा अभिमान त्यांना खूप जवळचे असतात. ते कठीण अशें कांय ना. आणि टीव्ही बिवी आहा ताका लागून ते भुरग्यांक कठीण जायना. 6 वर्सां भुरगो शिकिल्लो आसता. प्रश्न क्रमांक 4U जो येता तो प्रसंगानुसार एक शब्द असता. तसो प्रसंगानुसार त्याचो वेगवेगळो अर्थ सांगचो असता. फॉर एक्झाम्पल आता हिंदी फल शब्द फल. फलाचे 2 अर्थ आसात. एक फल फ्रूट फल का नाम एक फ्रूट फल आम फल काजू. आणि दुसरो फल हाचो अर्थ परिणाम निकाल. फलस्वरूप मेहनत का फल मीठा होता है. मुझे आम का फल अच्छा लगता है.